विश्व कोंकणी वाहिनींतू सक्कड वीक्षकांक स्वागतू आणि नमस्कारू. एक नट म्हळ्यार ऍक्टर, निर्देशकू, बरहगारू, हास्य कलाविदू, शृंगार तज्ञ हे सक्कडे एक व्यक्तींतू असच्या साध्यवे म्हणून आमकां दिसता. जाल्यार आजी आमगेल विश्व कोंकणी कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमांतू हे सगळ्यांतू प्रवीण जावन आशिल्ले श्री दिनेश प्रभू कल्लोटे हांणी आमगेलो आसाची एक प्रतिभावान आणि वन मॅन ड्रामा कंपनी म्हूण हांकां सांगेत. सुमार 30 वर्ष सुकून हांणी कन्नड, तुळू, कोंकणी भाषेंतू नाटकांतू तांगेले हास्य आणि हास्याचे प्रतिभे निमित्त जनाले मन गेलून प्रीती मोगू प्राप्त केला. आतांची सिनेमांतूय ऍक्ट करता आसाची. तांगेले म्हणले हास्य शैली बरयलेल काणयेंतू तळमळ जावचे जीवना पाटू केदनाय सर ननतील तसले एक उत्साहू आणि सगळ्यांक स्पंदन दिवची विनयत्व हे पुराय हांगेल व्यक्तित्वाचे मोत्यो म्हूण सांगेत. आता वृत्तींतू प्रस्तुत हिरियंगडींतू अंचे इलाकेंतू पोस्ट मास्टर जावन आसाची. प्रवृत्तींतू नाटक आणि सिनेमाचे कलेंतू बुड्डून आसाची आणि ताजवटू समाज सेवेंतू आसाची. हे सक्कड आशिल्ल्यान हांगेले प्रतिभेक हलव संघ संस्थेन सुकून प्रशस्ती गौरव प्राप्ती जाल्या. हांकां मेळयल प्रशस्ती ಕಾರ್ಕಳದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾನಿ ದಿಲ್ಲಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾನಿ ದಿಲ್ಲಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಮೇಳಲೆ. हानी रचन केलेले कोंकणी नाटक वक्कल माको गोत्तस आम्ही सोणाती आणि सुमार आणि रचन केलेलं ऍक्ट केलेलं तुळू नाटके बरयलेलं. आता इतले नाही, कार्कळांतू पल्लवी आर्ट्स संस्थे सुमार 15 वर्ष दोन स्थापन करून वेगळे वेगळेची संघ संस्थाचे कलाविदांक तरबेती दिता आसाची. स्कुलात चोरडूवांके हांगाक तरबेती दिता आसाची. या आमगेल वाहिनींतू आम्ही हांकां स्वागत करताची आणि मुखारी हांगेले कसं पुरा आस म्हणून ऐकून प्रेरण घेवया. दिनेश माम, तुमकां नमस्कार. धन्यवाद. भारी खुशी जाली. तुमकां सुरवेक हांव अभिनंदन करता. कंग्रॅच्युलेशन्स. कसं म्हणल्यार तुमकां मस्त प्रशस्ती पुरा मेळ्ळेले आसा. तुमगेले साधने गुर्तू जावन सगळ्यांनी तुमकां गौरव दिलेले आसा. आता सुरवे आम्ही सुरू करताना तुमगेले एक बॅकग्राऊंड सांगताची आणि तुम्ही कशी तो नाटकांत राहिलींची म्हणून एक आमकां सांगितलं. जायत मेगेल नाव दिनेश प्रभू कल्लोटे म्हणून. मेगेल अन्नाल नाव रवींद्र प्रभू, अम्माल नाव लीलावती प्रभू, मेगेले बैलेल नाव चंद्रकला प्रभू, मागीर दुवेल नाव दिशा प्रभू, पुत्ताल नाव गविशा प्रभू म्हणून. गविशा आता दुवेक अर्थ वर्डी जाल्ले. हय, आता पूत आता फर्स्ट इयर डिग्री शिकताच. खंयचे गांव तुमगेलो? मेगेल गांव कारकाळ. कारकाळ म्हळ्यार सिटी भितरीची कल्लोटे म्हणून. हय, थंय हांव आसा. सान लोकून व्हड जावन व्हडी जावतार थंय आशिल्लो कल्लोट्टेन. मागीर हांव विंगड मेगेलेची घर म्हूण करून कारकाळांत हय हय तालकापसा लागीं घर केल्लें. थंय एक 12 वर्स आशिल्लो तालकापसा लागीं. मागीर वापस आमी चिके व्हड घर बांदया म्हूण काबेट्टू ते हायवे रोड आत्तूर चर्चा वच्ची द्वार आस ताजे लागींच हायवे लागूनची जाग घेवन थंय म्हणून थंय म्हणून आतां 13 वर्स जाल्ले. तुम्ही सांदोन तुमकां नाटकां वचूका, भाग घेवका, अभिनय करका म्हणलेले प्रमाण आशिल्ली की तुमकां हांवूय बरोवका म्हणलेले केदन आयले मनांत? म्हळ्यार आमी सान आसतना आमगेले घरा एदुरची स्टेज ते कल्लोटे करून म्हणून
अच्छा थंय प्रति वर्स तांणी नाटक करता ती तोळ नाटक करता ती मागीर तांकां पिच्या उद्दा तें पुरा प्रॅक्टीस जाताना आमगेले घरा तकूनच आमगेले कंपाऊंड तेकडच्यान स्टेज हय तांणी थंयची पुढे म्हळ्यार आतां न्हय मस्त वर्स मस्त तुम्ही कितल्या क्लास ल्हान आसतना तेदन पुरो तांणीची मडल पुरा घालून तट्टी सायडाक अम्मू घालून प्रॅक्टीस करतना दिसता दोज वर द डेज म्हणटा पळय तेदन आम्ही तांणी प्रॅक्टीस करता आमगेले कसं प्रॅक्टीस म्हळ्यार रात्री 7:30-8 गंट नंतरच पुरा कामा दोकून आयिल्ले नंतर प्रॅक्टीस तांगेले तशी आम्ही राखून बसची तांगेले प्रॅक्टीस पळोवच्याक 1-2 म्हयने तांगेले प्रॅक्टीस थंय त्या प्रॅक्टीस पळोवन सगळे नाटक आमकां बायपाट शेवटपाक मागीर थंय नाटक जावचे तेच आमी येदोळ बसून पळयता ते नाटक तांणी डायलॉग्स म्हणल्यार आमकां डायलॉग येता म्हणल्यार कितलो आमकां बायपाडच्यान गेल्लो म्हणल्यार पळोवन ते आमकां मस्त मत्यांत वर्थ आशिल्लें तेदन तशें थंय लोकूनच काय आमकां करका जाल्यार आमी सान आमकां तांचो रोल पुरो ना तशी तेदन थंय एक कल्लोट्ट्यांत राजसाल्यान म्हणून आसा म्हगेले गुरू तोच नाटकाचे हय राजसाल्यान तेदन हांव 4री क्लास वता तेदन ताण एक बालवृंदा म्हणून एक तो कल्लोट्टे संघांत जाल्यार एक चेडवांक एक घालून ताका एक नाटकाचे एक बारी ताका हय ताका चेडवां पुरवट घालून एक नाटक करया म्हणून हय हय जायत म्हणून मागीर म्हाका ताणें आपयलें चमका लावन म्हाका चलयेल रोल कशी करचे कसं करचे वतना खंयची भाश ती तुळ ओके ओके हय ताण कसं सांगचे ते आमी करचे हय सांग मागीर चोळी गेली कोण आली तांणी हाडून पिन्न पुरा घालून तशी हय मागीर कप्पाडे तशींची पुरो हांव हाडटा तुमी ती करे ती म्हणून तशी मागीर तेदना लायट पुरो ना त्या टायमार गॅस लायट दवरन त्या सायड ह्या सायड गॅस लायट दवरन मागीर बॅटरी हाडून ताजी मायक तसल पुरो ताणें वेवस्था करचे आमी ऍक्ट करचे हय आनी कसन केल्यार चंद ना तेदना तशें आमी कसन केल्लो तेदन कसन केल्लो म्हणून म्हाका जाल्यार मागीर प्रमाणाली छान केला तुम्ही बारला केला तशी थंय चिकेची इंटरेस्ट येता आयलें मागीर जर्नी सुरू जाल्ली मागीर आमी हायस्कुला वतना 7th क्लास आसतना स्कूल डे केल्ली थंय आमगेले मेन स्कुलांत मेन स्कूल म्हणून आसा कारकळांत हय थंय हांव वता आशिल्लो स्कुलाक थंय 7th क्लास आसतना तुळ नाटक थंय केल्लें मास्टरान तेदन तांतूं म्हाका एक हिरो रोल दिल्ले हय तशें तें केल्लें थंय मागीर पुरो तांणी लायक केल्ला लाय जाला तुगेलें मारे जनरल प्रशस्ती टीचर्स प्रशंसा टीचर्स ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದಿ ಮಾರೆ ನೀನು ಬರ ಮಾಡ್ಲೆ ते मागीर हायस्कुलाच्या मुखाल्ली हायस्कुला मात्र आमकां अवकाश मेळ्ळी थंय नाटक पुरो ना डान्स तसल पुरा मागीर आमी PUC वतना वापस आमकां चान्स मेळ्ळे PUC वतके जाल्यार पुढे आमकां हांगा कल्लोट्टे युवक वृंदाचे वार्षिकोत्सव जाताना आमी चिके SLC जाल्ले चिके व्हड जाल्ले तेदन आमकां सान रोल 1 सीन 2 सीन येवचे हय तसल पुरो बिचासूर केल्ले तदनंतर PUCंत नाटक तुळ नाटक ऍक्ट केल्लें तदनंतर कशें जालें PUC जाले नंतर आमी चिके व्हड जालें न्हू आजी बरो जबाबदारी आमगेले मालगाडे तांणी चिके आमकां सोन दिल्ले आमी चिके व्हड जाल्ले ती हांकां सोन दिवया आमी करता हय आमगेले कल्लोट्टे युवक हय हय तशी मागीर आमकां सोन दिली तांणी करता ती तांणी ऍक्ट करता ती मागीर एक 2 नाटक कोर्सूर केल्ले थंय 2 नाटकांत पुरो आमी तर हेंगे स्टावतानी तेदन्ना चिके कॉम्पिटिशन तांकां न्ही आमगेले चांग जगता आमगेले चांग जग प्रत्येक वस्ते कॉम्पिटिशन असला मात करूक इंटरेस्ट आसता तेदन आमी तशी करया म्हणून चिके सर एक हांव ऍक्ट करता आशिल्लो मागीर डायरेक्शन करया म्हणून चिके ह्या प्रकारच्या तुमगेला अन्न माल पुरे एनकरेजमेंट आशिल्ला ना म्हळ्यार घरा लागीं करतना तांणी एक गम्मत शिकू का ते असेल कसले तें बरें आशिल्लें तें बरें चवथ आशिल्ली ती तें आशिल्लें न्हू पुरो आमगेले इंटरेस्ट कडेच म्हणून रामांत तशी पोस्ट ऑफिसा काम मेळ्ळें नाही 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 मागीर तेंचे अंतूची हांव डायरेक्शन स्टार्ट केल्लें अंत
चिके डायरेक्शन केन्ना नाटक सुवे थंय देखून कल्लट्टे देखून कल्लोट थंय योग मंडला देखून थंय चेंजेस करत पाहिजे आम्ही मागीर एक्टिंग ड्रामा म्हणून फर्स्ट केलेले कल्लोट योग करायला जाताना पुढे पर्दे पुरो तांडूच पुरो आसले न्हू तेव्हा पुरो कॅन्सल करून घरा सेटिंग घालून हय म्हाका बॅकग्राऊंड ओ बॅकग्राऊंड सेटिंग घालून तसं नाटक फर्स्ट केलेलं आम्ही कल्लोट योग करायला जाताना तसे आमकां चिके कल्लोट योग करायला चिके बारी नाव नाव वय मागीर आमी कॉम्पिटिशन वर वच्चे सुरू केल्ले तेची कल्लोट योग करायला म्हणून कॉम्पिटिशन वता इंटर इंटर तालूक लेवल तालूक तालूक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल हय अंतूय आमकां पुरो प्राइज येयल्ले आमगे एक्टर तांकां पुरो प्राइज येयल्ले हय थंय मागीर ते इंट्रस्ट चड जाता गेले नाटकाचे तशी मागीर कंटिन्यू करता 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 आता निर्देशन करतना खंयचे तुमकां सुवे पळोवपा पडटा डायलॉग पळयताच की तांगेले मुवमेंट्स की कसले तुम्ही ध्यान प्रत्येक फोकस करता एक सोन एक ना एक्टिंग जावका तेगेले हाव बाव येवका जावं पात्र जाल्यार त्या पात्रा भितर वचका ताणें मागीर लायटिंग बनता ती त्या लायटिंग खंय पडता लायट थंय ताण राबका मागीर हांव उलयतना तो कशी एक्सप्रेशन दिता त्या पळोवका ताण उलयतना हांव कशी एक्सप्रेशन दिवका तागेले डायलॉग मेगेले हाव बाव आसका काल येवन तो राबला जायना इमोशन्स लायक येवका जाल्यार तितलो एफर्ट घालकाच मागीर डायलॉग एंड जल्ली बॅकग्राऊंड म्युझिक येता नाजाल्यार ताणें एक डायलॉग सांगून नेक्स्ट आनीक डायलॉग कळला रे ताजे वयर म्युझिक पडता डायलॉग जेन्ना आयकना ताका गॅप दिवका डायलॉगाक ते पुरो वट्ट जावन आयल्यार मात्र एक नाटक छंद तुमकां हास्याचे रोल तुम्ही चड घेवचे म्हण दिसता वेवा हांव कोंकणींत मात्र कोंकणींत आमकां हास्य कलाविद न्हू तुळून मस्त जन मेळटा ती कन्नड तुळू मेळटा ती आमगेले तंत हास्य पुरो मस्त उणें तशी हांवांच्या हास्याक वचचें स्टार्ट केलें तशी स्फूर्ती कसं ताका तुमकां खंयच्या हास्य कलाविद कमोन जाल्यार नाही आमगेले कोंकणींत हास्य कलाविद उणी न्हू एक जन जावका आतां कोणाक हांव केल्लो रे ते येना थंय तितलो हास्य येना ताका कशी करची म्हणून कळना ताका तशी जाता तेन्ना हांव हास्याक वचका जाता तुम्ही बरयलेले काणयेन तू कशी ते हास्य हाडताच की तुम्ही हास्य बरयतना एक अंदाजेर एक आतां तुमकां म्हण पळयलें की लायक मागीर हें कशें बरें येत ह्या डायलॉगाला येत अशी उलय येत तिका लागी खरें येत म्हणून एक आसता मागीर प्रॅक्टीस जाता ना एक दिसा एक जॉयंट जाता ताका नक्क जाल्यार आमी काडटा संसान आस येता येवची डायलॉग काडटा ती तिका लायक आसयाची आमी दवरता ती हय तशी तशी दीस गेल्यार चिके बिल्डअप जाता एक 15-20 दीस वतना एक नाटक सेट जाता मस्त चॅलेंजेस येता न्हू बरयता बरोच लायक की डायरेक्शन लायक म्हण दिसता बरोच बारीक कष्ट माय कष्ट डायरेक्शन आलोचन येवका बरोच मस्त जावका मागीर टाइम दिवका एक सीन दाखवून नेक्स्ट सीनाक लिंक मिस जावचे ना कट्ट जावचे ना कंटिन्युटी कट्ट जावचे ना अंत जाल्ले नेक्स्ट वताच एंड तरी त्या स्टोरी कंटिन्यू वचका मध्येन तो हास्य येता आसता सीन येता आसता जाल्यार त्या स्टोरी कट्ट जावचे ना आतां विंगडची अनेक सीन विंगड तशें बरें जावचें ना बरोच बारीक आसता म्हणून तितले माइंड फ्री जावन आसता तुमकां सामाजिक बरोचें लायजेत की खंयचे पौराणिक की खंयचा तुमगेले इंट्रस्ट ना आमी चड बरोच बरो हेंचे सामाजिक हास्य लायक हय हास्य मागीर सामाजिक निज जीवनाचे एक्सपिरियन्स कसले आमी इन्स्पिरेशन घेता की पळय आमगेल्याक वाटरून ते कडच्यान हे कडच्यान मस्त जन आसता ती एकाकलेले कसन एक आसता टॅलंट ताजे दान उल्लोची स्टाईल तेंची बिल्डअप करची तेंचे आमी हाका नाटकाक घेता ती ताका चिके शरीरचा तज्या जीवर गाल कसं करून एक डायलॉग ताका रेडी करचे त्या पात्राक एक जीव दिवचे मस्त टाइम वता होय तेंच म्हळ्यार बरोच बरोच कष्ट तेंच
आजकाल चिके उणी जाला टेक्नॉलॉजी पुरा येऊन बरोच जनाले उणी जाला की म्हण लागतं ना असं टेक्नॉलॉजी कितले नाही नाही क्रिएटिव्हिटी ताने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणे बरोबर तर तांका गुगल करताची नाही मेळता जल्ल कसं जल्ल रे अभिनय म्हणून एक ताणे त्या करतात ताणे करता होय नाही बरोच गूगल काय कळलं ना बरोच्याक होय बरोच त्या मेळता मॅटर मेळता मॅटर मेळता होय होय मॅटर त्यांना रे ತಂತು ಮೆಲ್ಚು ಕಾಮಿಡಿ ಸದನ್ ಪೂರ ತನ್ನ ಪೋಳೋನ್ ಅಸ್ತ जनपुरा क्रिएटिव्ह चौका वेगळं जावं जात आता सांगितलं डायलॉग आम्ही सांगलं कोण असतं वय नवे डे कॉमेडी येवकती डायलॉग येवकती ते हास्याचे कोरका म्हणायला का तुमका स्फूर्ती कसं नाही जनाक तशी जाय आता जनाला पुरा त्यांनी बिझी प्रत्येक निमले बिझी कोणाकी टाइम ना वय ತಂಕ ನಾಟಕಾಲ ಪೊಳಚೆ येऊन ते रडची सीन त्यांनी पळचे तयार ना तयार नाच वय बा ತಂಕ ಮೆಂಟಲ್ जिके फ्री जाव का वय मला एक वीकेंड त्याप्रमाणे तिके एन्जॉयमेंटाचे त्या टायमाला नाटकाला येऊन त्यांनी रडचे ज्याला त्यांनी कसाला पळयतात कॉमेडी ತಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ टाइमपास जाव का तांगेलो प्रेस उरवून जाव का ಮತ್ತೆ ज्याला ತಂಕ कॉमेडी जाव का जाता वय बा तस जाऊन चिके कॉमेडी इम्पॉर्टंट चड तुमका स्फूर्ती दिवचे ऍक्टर कोण ऍक्टर म्हणे कसं का ना तुळंत जावो कन्नडांत जावो ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಗಣಿ ಬುರೆ ಕಂಚಂತ ಕೊಂಕಣಿದ್ मग चिन्ना कसोड चिन्ना ओके सगळे नाटक आम्ही सहान असताना वैनाथ पर्यंत तगेल पुरा जात असेल एकलव्य तसल पुरा पौराणिक तेन्ना आम्ही तग्गू बैसून सगळे ऍक्टिंग पळयत आशिल्ली बारी खुश जात आशिल्ली आम्ही लागलतोच आम्ही केदान स्टेज वरचे केदान करचे ते कोंकणी देखू म्हाका तोच हय मागीर तुळू नाटकांत म्हाका मेन डायरेक्शन बरोची गिरोची पुरो म्हाका चिकेची इंट्रस्ट आयिल्ले विजय कुमार कोडयाल बायल तागेले तशीच नाटक पुरा डिफरंट आत शोध तुगळे गेले आत पयरी शिवाजी छत्रपती शिवाजी डिफरंट नाटक लायक असते शोध तुगळे 700 चिल्लरी शो जाल्ले कोरका आणि के येऊ का कोंकणीके जनान प्रोत्साह देऊन मस्त होय आमगेल त्यांनी पुरो त्यांनी सपोर्ट केलं जाता प्रत्येकल्यानी आता कसन कार्यक्रम जाल्ला रे एक नाटक दवरया रे एक कसले हास्य प्रसन हास्य प्रसंग दवरया तशी पुरो केल्ला रे चिके आमगेल तांकां अवकाश मेळ्ळा रे करूच मस्त कलाविद त्यांनी असत आता आम्ही फेसबुक युट्यूब त्या पळयतना आमगेल त्यांनी मस्त टॅलेंटेड असत लायक टॅलेंटेड असत जाल्यार तांकां अवकाश ना आता काल तांणी मोबायलांतू असत ती ओपन जावन स्टेजर येना स्टेजार एक अवकाश मेळ्ळा रे जनाक ಒಟ್ಟು मेळूक एक अवकाश जाता एकला एकला मेळून उलोचे व्हेरी नाईस अंतू मोबाईल कसं जात म्हणला रे त्यांनी पळयता तो कोण कसं म्हण करत असताना तो मोबाईल सीमित जावन असतो अंत स्टेजर येयल्ला रे थंय एक 85 जन जाल्यार पळयतात त्या 85 जनांना ताका कॉन्टॅक्ट असता तांणी उलयतात तागेले तो तांगेले उलोवन पळयता तो कनेक्टिव्हिटी लायक असता अंत ते आसा मोबायलान करेक्ट तुमकंचे आता आजकाल पुराय स्टेज उणे जाला यूट्यूब फेसबुक तांतू येता वर्चुअल नाही तुम खंयच्यान तू लायक म्हण दिसता ऍक्ट करूक स्टेजार लायक की फिल्म म्हणचे फिल्म जाला फिल्म सिनेमा फिल्म ऍक्ट करत जाल्यार मस्त इझी इझी कसं म्हणला रे नाटका बेज कोण आस नाटक तो कशी ऍक्ट करून तितलं नाव करता तितली ताका फिल्म इझी जाता नाटक बेज असेल तांका फिल्म ऍक्ट करून इझी म्हळ्यार नाटक म्हळ्यार एक वेळ सुरू जाला लाईव्ह एक सीन स्टार्ट जाला रे कंटिन्यू जाणे मिस जाल्यार कसं जाल कोण तेकडे कडकून वर्कती जाता रोबोच वरी नाटक फिल्म ಅಂತ आमकां कट घेवेत मिस जाल्यार रिटेक घेवेत म्हणजे एडिट करू जाता कट्टून त्या काय एडिट करू जाता आता टेक्नॉलॉजी मस्त असते तंत कशी अभिनय करू जाता नाटक लाईव्ह जन पळयत असतात बारीक कष्ट त्या मात्र कष्ट
ಅಂತೂ ನಾಟಕ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಪಳ್ಗುನಸ್ ತಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ सुलभ सुलभ जाय. नाटक मस्त चॅलेंजेस असतात मला पुरं ते कसं म्हणतात ताका ಈಗಲೇ ಡ್ರಾ ಈಗಲೇ ಬಹುಮಾನ म्हणता पळय तसे नाटक झाले की तही रिझल्ट रिझल्ट कसं कसं नसो फिल्म तशी नाही फिल्म मागीर तांतो तांकां पळोवन मागीर कसं चेंज केलं वापस शूट करून तसं निघून ते बरोबर जाता अंत तशी ना ना तुम्ही नाटक करताना कसले फनीएस्ट कसले झालेले त्याचं मस्त जात जगही म्हळ्यार एक नाटक जाता असतं एक वेळा कॉमेडीच्या एक ताण येताना एंट्री म्युझिक असता स्पीड एक एंट्री म्युझिक त्या एंट्री म्युझिक स्पीडर ताण एंट्री जेवका तो स्पीडर आयलो थंय कसं ना न्याल निसार्थ ताक ना अरे आई स्पीडर ताका राबू जाईन त्याचे रोळ जाऊन पडलो धम्म माग पडलं हे द्या सगळे जण असली ती तसं जाल्या मागीर मारची पुरा सीन असतं केला म्हणतो पुरा मारताना त्या रिअली बट अय्यो बदल लागता तसं मस्त सिनेमांतच बरं जाऊचे चान्सेस ना ना तांचं जाल्लं रे त्या कटकून काढतात ना वय थँक्स कटकून काढतात कळना ऑडियन्स कसं म्हण कळ कळलं होय ऑडियन्स काही थिएटर आयल्यानंतर ऑडियन्स तांकां हंगे नाटक लाईव्ह ऑडियन्स करेक्ट भारी केअरफुल असं का पडता स्टेज तुम्ही नाटकां असताना साधारण कितले टाइम प्रॅक्टिस म्हणून घेताची तेंचे आमकां नाटक म्हळ्यार रे आतां फुल्ल सेट जाल्ले आमगेले एक्टर जाल्ला रे आमगे 15 दीस पावता 15 दीस कंटिन्यू प्रॅक्टिस केल्यार नाटक रेडी चिकन नवे येताना बरो असलो एक 20 दीस 25 दीस तितले जावं तितले केलेलं का एक सुमार एक 50-60 शोज पण मेळका 50 ना एक 10 मेळ्ळा रे पुरो तांकां एक 10 शो मेळ्ळा रे खुशी जाता तांकां पुरो तांकां एक 10 गांव आमी भोंवलीन ती ए ना जाल्यार थंयच केलेले कडेन करका जाऊ का जातले पळया चेंज येतो आमगेले मन केलं कसं नाही करी जाता आमचे खंडित हवे बा आता तुम्ही वृत्तीन तू पोस्ट मास्टर जाऊ आणि नाटक निर्देशन म्युझिक डायरेक्शन नाटकाचे बुरं करता असताना कशी बॅलन्स कोण करतात मग म्हणल्यार दनपार तारे मात्र काम अशें पोस्ट ऑफिसांत दनपार नंतर हांव फ्री आसता फ्री आशिल्ले टायम वेस्ट करचे कसले म्हणून अख्खा नाटक तें म्हणून तशी ताका तिचे स्टार्ट केल्ले हय तुमगे चेडू आमचे इंटरेस्ट आस की नाटक मेगेल दुवेची इंट्रस्ट आशिल्ले अंत ती लायक चित्र पुरो सोडायता तें पुरो आसा मागीर मेगेल अख्खा मेकअप पुरा हा वय मेकअप जर्नी कशी सुरू जाली तुमगेली तेंची म्हळ्यार कारकळान तसं आर्ट्स उणे मेकअप आमचे आर्ट्स म्हणटा ताका पण मूड आशिल्ले कारकळांचो म्हळ्यार मेकअप करचे नाटकाक बॅकग्राऊंड सेटिंग्स परादे आता रोड परादे तांचो गार्डन देवस्थान तशी काಡು ಪರದೆ तशी इंगड पौराणिक नाटकाक जाल्यार कैलाಸ ಪರದೆ तसल पुरा आश्रम परादे बॅकग्राऊंड तसल पुरा कारकळ सम नाशिल्ले तशी एक मागीर हांव एक करया म्हणून तशी एक केल्लो बट मेकअप म्हणा तोंडा मेकअप त्या पुढे येते ना वय मेकअप ते तुम्ही करचे ना वय तुम्ही करता हय म्हळ्यार आमी नाटक फिल्डांत आशिल्लो आमकां विंगर्दांनी करता आशिल्ली मेकअप तेव्हा पळयत आशिल्लो आमी नाटक आसताना तशीच मागीर हांव शिकून घेतलो ते कशी करी येता कसं पुरो कळ्ळें म्हाका हय तांचो मागीर हांव त्यावेळी खंडित आर्टची वर्क मेकअप केलं समजल्यार ते ऍक्ट करतलो तांचो कॅरेक्टर जावन आसता यंगलारी ताका एक मंतर करता वय त्या आमगेले हातांत ताका लायनिंग्स शेड तें परत दिवन यंग असल्यार ते इमोशन्स येता करेक्ट नाटकांत एक पार्ट मेकअप मेकअप असतो म्युझिक असतो डायरेक्शन असतो पुरा तरुण एक नाटक कंपनी खंडित आता तुमगेले म्युझिक डायरेक्शन आजे नाटकांत त्या कशी सुरू जाले जर्नी त्या म्हणल्यार आमगे कलाटे येवकरांत थंय स्टार्ट जाला थंय नाटक जाताना आमकां विंगडताना पुरो म्युझिक येता आशिल्ली ती थंय कसं म्हणलें तांणी म्युझिक वयसून घेता ती नाटकाचे दीस कोणकोणा भेटयता ती तो विंगड वयसून घेवन आसता थंय वता आमकां कोणाक पेटयता ताका आयिल्ल ताका ह्या नाटका ಬಗ್ಗೆ कसं नाही ಗೊತ್ತು असताना अरे बापरे
तो ताका कशी तागेलें मन आसा तशी म्युजीक दिवन वता. आमकां एक प्रोग्राम जावका मागीर कसं करूं जायना. त्या नाटकाक म्युजीक ಏರಿಳಿತ ಜತ್ತಾಸಿದೆ तेदना हांव आलोचन केल्लें ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಎಸ್ಸು हांव ಒಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೊರು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಸ್ ನಾವು ಕರಿಯಾ ಪದ್ಯ ಬರಚೆ ಗೊತ್ತಸ್ ಪದ್ಯ ಬರೈತ ಪದ್ಯ ಬರೀತ ಪದ್ಯ ಬರೈತಸಿಲ್ಲ ಕಂಚಿ ಬರ ತೂಳು ತೂಳು ಚೂಳು ಚೇಡು ಚೇಡು ಬರೆಯಲ್ಲ ತೂಳು ಮಗ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಏಕ ದ 15ಗೆ ಮುಂತಿಟ್ಲೆ ಚೇಡು ಕಾಯಿನ ತೂಳು ಚೇಡು ತೂಳು ಸಾಧಾರಣ 700-800 ಬರೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಕ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಮೆಗಲೇಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಮೊಣಸಿಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಕ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏಕ ನರ್ಸ್ सीजन ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕದನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ एक नाटक अंत 3-4 पद्य सच 2 नाटक 3 नाटक जाता एक दिसा पे त्या पूर पद्य बरोका तशी 15 वर्ष तरी हांव त्या पद्य बरयत आशिल्लो म्हळ्यार कन्नड पद्य तुळू ट्रान्सलेट म्हळ्यार तेचे लिरिक्स न्ही हंग नाटकाचे सन्निवेश खंयची जाय दाटी कन्नड तुळूंत बरोचें तुळून बरोच हय तशी वारी कष्ट ते एक आमकां क्रिएटिव्हिटी म्हणत साधारण जायना सगळ्यांच्या जायना म्हळ्यार फ्रांस आहे त्यांची प्रास वटवरे पद्य म्हणून बरोचें जायना ताजे खातीर टाइम सुमार लागता की म्हणून ना ना ಕೆಲವಳ ಒಂದ್ ಸ್ಪಾಟರಿ ಬರೆಯಲ್ಲ नाटक जाता असताना तेताना सांगतात एक 3-4 सीन सोडून एक आमक पद्य जो रप रेडी करायचे म्हणून थंयची पैसून बरोचे रप रेडी करचे ग्रेट ग्रेट जावेद तशी मस्त कडे टॅलेंट इट्स अ टॅलेंट हय हय असं लाय झालंय आता सिनेमांत ऍक्ट करता असत तुम्ही वा वा ताजी जर्नी कशी सुरू झाली खंयचे सुरू हे सिनेमा ऍक्ट केलेले ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ केलेले ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಬಣ್ಣ कन्नड ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತದನಂತರ कसं रोल आशिल्ले बण्णा बण्णाद बदल ತಂತು ಮಕ್ಕ MLL ರೋಲ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಗೊತ್ತ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ सिनेमाचे वय 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 बट फेमस ಆಕ್ಟರ್ ಟೈಗಲೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸಿಲ್ಲೆ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವೆ ಗೆಳತಿ ತಂತು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕೆಲ್ಲೆ तदनंतर कन्या राशी हस्त नक्षत्र म्हणून एक हे पुरा कोरकजे बेंगलोर वचका की ना अंगाची कोडियाल काकल उडुपी अंगा शूट झालं तशी अंगाचे मग दूर दूर वच्चे जायनी तशी बेंगलोर ಅಂತ एक 2 चान्स आयले एक 2 सीनाचे ते हंगक नामक तो योचन कष्ट जात जायना ये किरा कोंकणी फिल्म वय त्यांची घेऊन कंचे कंकणी अंतु फिल्म अंतो होय अंत कॉमेडी रोल केला कॉमेडी रोल अंतो कॉमेडी रोल होय होय कसे डायलॉग बुडगास असतील की नाही तंत मागील एक आयाम आहे कंचे याची फिल्म काढका म्हणून एक तक्क सोपन असता फिल्म डायरेक्ट अच्छा मेन रोल तुमको मिळाला कॉमेडी रोल होय तसे तेचे अंत कॉमेडी तो तगला टॅलेंट असं पुरास ದುಡ್ಡನ್ನ हांव फिल्म करता म्हाका सपोर्ट करत तेंका कोणे करना निज जीवनाचे निज जीवन होय निज जीवन जाल्लो लास्ट दारे तागेले फिल्म जायना पुरो ताणी मक्कर करची ताका ससारा करची तसल एक रोल सिच्युएशन रोल आता लेटेस्ट कंचे सिनेमा लेटेस्ट अंत फिल्म काढलेली अक्षय नायक पुत्र म्हणून तगलेच्यात जेवण म्हणून फिल्म शूट जाल्ला एडिटिंग पुरो जाल्ले आणि आता एप्रिल म्हणजे मेन तू रिलीज तुमगे ऍक्टिंग असकंतु होय हावे ऑल द बेस्ट लाइक जावा खुशी झाली अच्छा तर एप्रिल अंत नेक्स्ट मंथ एप्रिल करत म्हणालो पहिले फोन करून आणि तू मे भीतर जायत जाव जेवण होय फुल कॉमेडी असतात एक अंत फिल्मची के स्टोरी कॉमेडीची कवणे ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಫುಲ್ जेवण ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ आता जन एक हसच्याक एक कारण मस्त हसी येत मेगल्लेकरी लायक आयला फिल्म व्हेरी गुड होय लायक पळोवक स्टोरी ओणिकेಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಚೇಡ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದಿಲ್ಲ लायक समथिंग डिफरंट विंगड ओके आता तुमका स्टेज आरी ऍक्ट केलेला पुरा प्रशस्ती पुरा मेळ्ळ्या खुशी झाल्या सक्सेस म्हणा या म्हणलं आता ऑफ द स्टेज स्टेजा सुकून भायर आशिल्ताना
तुमकां निजय हातूंत भितर यशस्वी कसं म्हणून दिसता? आम्ही केलेले नाटक जेव्हा हास्य प्रसंग जेव्हा ते जनाक तांगेल मनाक लक्क तांक ते खुश जावका तांक खुश जावन तांणी तुम्ही केलं लाजला म्हणलं तेंचे आम्ही गेले कैसेस तांकां कनेक्ट जावं कनेक्ट जावका आम्ही कसं मेसेज दिला री तांक ते रीच जावका रीच जावं. म्हणजे आम्ही कसं की एक मेसेज दिला री तांक रीच जाईन जाल्यार ते कोरणी आम्ही प्रेजन अत्यंत जाल्यार नाटक जेव्हा प्रसंग जेव्हा पण ते लास्ट एंड एक मेसेज म्हणून असत ते जना रीच जावका वय तशी केलं जाता तांणी ते पळयलें जाल्यार ते कितें तांकां ते उडगासांनी खंय जाल्यार एक इन्सिडेंट जावन आसता गुड थॉट. तेन्ना तांणी करेक्ट गुड ते पळोवन बार लायक केलं म्हणल्यार तेंचे व्हडले यशस्वी जनाल प्रशंसा. करेक्ट, व्हेरी गुड. हेंची आता नवो सिनेमा तुमगेलो आतां आसा एक यशस्वी जावो लाय जावो थँक्यू म्हणून आमी इच्छा करताची. आता तुमगेल नेत्रात्वारी कलाविद ತಂಡಾನಿ भले तेलपाले आणि कसं ते ए हसया दोन आणि वय ते कॉम्पिटिशन केलेलं असं नाही माहिती तू बहुमान घेतला तो ताजी कसं एक्सपिरियन्स कसं सांगित की स्टेजर नव्हते टीव्हीच नव्हते टीव्ही चॅनल चॅनल सुरेखम करताना मस्त बही असली नाटका समेत आमकां बहीण हे कसं स्पॉटर करको तांकां ते काही आणि तो आम्ही रेडी जाऊन वचकात ಓಕೆ ಗೆಲ್ಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಮಿ ಓದ್ತಾನ 35 ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ತೈ ಕೊಂಕಣಿಂತು ಯಾಸಯಕ್ಕೆ ಓ ಅಸ್ಸಚಿ 35 ಟೀಮ್ ಮಳೆ ತೇನ್ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧತಾನೆ ಆಸತಿ ಕೈಂದಗುನ್ ಕುಂಟದಗುಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಂತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕೊಂಕಣಿ RSB ಸಕ್ಕಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಲೈತಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲಿಗೆ 40-42 ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಸನ್ನಿತ ಐಲಂತ लेडीज टीम ಇಲ್ಲ 3-4 लेडीज टीम ಇಲ್ಲ दादन तई आम्ही नाव दिवचे दिला सुरेख तक्क कॉम्पिटिशन आगे वच्चिगिनाक बई आमका ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ आमके एक्सपिरियन्स ना टीम दिवच बाय जन मक्कर करतात समजायनी त्याला कमेंट येता फर्स्ट टाइम వచ్చే कसं करचे म्हणून मग काही तर म्हणणार रे आम्ही पाय फंक्शन आज तर आम्ही रेडी जाईन आमक कॉल येताच तांगेले पाय सगळ्यां 10 घंटे येऊ का तुम्ही येऊ का म्हणून सांगताच टाइम लिमिट दिता तुमका म्हळ्यार 3 मिनिट 5 मिनिट तशें नाही 20 मिनिट्स ओ 20 मिनिट्स 20 मिनिट्स स्क्रिप्ट कोण का आम्ही कसं करचे म्हणत ना आमका कसं ना वच्चिगिनाक आमगे सेट जाईन मागिरी तांगेल मागशी गल येतानो तांक बाई तांणी फस्ट प्रोग्राम थंय करचे ए असया मागिरी आमगेले आमगे राजेश नल्लूरू पुरा आसिल आमगेलो तांगेले सांगले कसं करचे मरे अशेंच तांणी पाटी धरता होते मारे नाव दिला ते सोडत तांणी सैले करका नाव मारे जय दिन पळे करी येते जाल्यार पुरो म्हणाला संजेर येता एक 6.5 घंटे येता मेळता तुका मागीर रेडी करया म्हणाल मागीर 6.5 घंटे बसून स्क्रिप्ट रेडी केल्ले आनी नाटक केल्लें पुरो आसलें हासोचे का जज पुरो पीस काडून एक 20 मिनिट्स रेडी केल्ले म्हळ्यार 15+5 तांत 15 मिनिट्स एक्स्ट्रा आमी 5 मिनिट्स घेऊ येतात 20 मिनिट्स भितर रपका तशी एक स्क्रिप्ट रेडी केल्ले रेडी करून आमगेले प्रॅक्टिस जाऊ का रेडी जायनच वच्चे जाले मागीर रात्री 10:30 तारीख एक 3-4 वेळा प्रॅक्टिस केल्ले सेट केल्ले तरी मागीर सकाळी बायसर कारारी वताना प्रॅक्टिसच आमगेले मागीर वच्चे तारीख मागीर तुम्ही नाटकांत ओट्ट आशिल्ले जानकी वय नाटकांत ओट्ट आशिल्ले तेन्ना थंय आमी परफॉर्मन्स आमगेले नंबर आयले परफॉर्मन्स दिल्ले जज आसतना पुरो म्हणले लाय जाल्यार तुमगेले म्हणून कमेंट बरोबर भारी लायक केला आमकां लायक केला तुमी पुरो फर्स्ट राउंड सिलेक्ट जाल्ली आम्ही एक शोध घेऊन येऊया म्हणून तुमकां जजा नाव दिलेलं थंय कसं जाल्लें नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट आमी अरे वा ग्रेट अय्यो हें कसं जाल्लें म्हणून आमकां आमी तितलें केल्लें आमी आमकां चेक
आमगेल मना भितर येत आशिल्लें तितलें केल्लें तेच्या नेक्स्ट तेची लायक आनी लायक करू लायक दुखात पळया म्हूण तागेले सांगलें राजेश नल्लूर म्हूण आसा तागेली नेक्स्ट तेची गट्टी देव करा अशें नाजाल्यार कस्ट आसा जाय तूं करया करया म्हूण मागीर 1 म्हयनो आमकां टायम आशिल्लो त्या 1 म्हयनो टायम घेवन थंय स्क्रिप्ट रेडी करून 20 मिनिट्स आमगेले थंय पास जाल्ली थंय पास जावन आमी क्वार्टर फायनलचे आमगेली क्वार्टर फायनल मागीर आमकां इंट्रस्ट चड आयली आनी पळया सेमी फायनल तर वच्ची कावून सेमी फायनल थंय पास जाल्ली ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಲಿ ವೆರಿ आमगेली फायनल गेल्या नंतर आमकां हंग तार येयल्या नंतर आनी सोडून अज्जी पळया कसं जाल्यार एक जाल्यार बेंचूच्या जात्तीगे पळया ट्राय करया म्हणून भारी एफर्ट घालून केल्ले थंय आमकां 3rd प्लेस हय 3rd आयले ವೆರಿ ಗುಡ್ फर्स्ट सेकंड क्रिश्चन कोंकणी आयिल्ले 3rd प्लेस आमगेले कोंकणी आयिल्ले कोंकणी अंतू पळयतना आमी फर्स्ट तितली सिलेक्शन जावन कसले करनाच वचू का भिवन भिवन वचून मागीर मेळ्ळेलेच न्हय समथींग एक्सपिरियन्स विसरून ना विसरून थंय गेल्या नंतर आमकां मागीर तुळून तूं आता फर्स्ट टाइम गेले ना एक ग्रिप पाहिला बले तेलपाले बाले तेले पाले हा. तक चमकली तंत आम्ही कितले 5th प्लेस घ्या तुम्ही तुळू नाटका मस्त कोर नाशिल्ले कर नसेल तंत ग्रिप आयला लायक हय हय मागीर कुडाला तेलिपले मागीर वापस हे असे पार्ट 2 केल्ले तंत प्राइज 2 गडी हसून काडी 2 गडी असून गाडी तांती बाबा तंत व्हेरी गुड असं आता करेंटली खंयचे सिनेमान तो आलोचना की तुमगेले ड्रीम्स कसले आस की ड्रीम्स मस्त वर्षक आलोचना करता असं मागीर स्क्रिप्ट बरो रेडी आस एक तुळ नाजाल्यार कोंकणी दोनींत एकंत एक म्हळ्यार व्हड बजेटाने सना बजेट रे एक जनक रीच देवता तसले भारी लायक आयडिया आता तुम्ही आमगेले भिक्षकांक नाटक नावे कसले अभिनय जावका म्हण कोरका म्हण आशिल्ल्यांक तुमगेले कसं सलाह दिताची नाही पुरा अभिनय करका म्हण जाल्यार तांकां अवकाशात उणेस जाल्यार एक आनी हॉबी जावन करीत काय करयात जाल्यार खंयची करता जाल्यार सुरेख आमकां एक मन आसका आमी करचे कामांत आमकां श्रद्धा आसका मागीर टायम सेन्स आतां प्रॅक्टीस करता जाल्यार ते 4 जण येता ती एक 4 जण येयन जाल्यार प्रॅक्टीस जायना टायम सेन्स ते आतां एक 5 घंटा पुरो ಒಟ್ಟು जन प्रॅक्टीस करचे 5 घंटा पुरो जन ಒಟ್ಟು जावका म्हणजे 4 जण येवन पाप राखता ती डिसिप्लिन जावका ते मेन शिस्त मेन जावका श्रद्धे जावका आम्ही मागीर ते मोग करका आम्ही कितले मोग करता ते आर्ट म्हळ्यार कले तितलें आमकां मागशी दिता 100% दिता म्हळ्यार दुडवंत दिता म्हणून हांव सांगना जाल्यार आम्ही नाही समाधान म्हणून नाही तितलें आमकां नांव तांत करया नाव केले कुडले तुमकां हॅपीनेस संतोष आम्ही कितले एफर्ट करता ताजी 10 वंटे आमकां मागशी मेळटा ताका उदाहरण हांव आस करेक्ट तेंची तशें तुमकां हांसो न्हू विंगडांक तुमी हांसोचे हास्य ह्युमर लायफांत दवरून घेवन आमकां सगळ्यांक तुमगेले नाटकांत जेवो सिनेमांतूय तुम्ही हास्याचे एक रोल घेतिल्लो आसा आमकां आमगेले मना संतोष दिता आसाची सो दिनेश माम तुम्ही तुमगेले टायम काडून आमगेले वाहिनींत येवन आमगेले वाटे तुमगेले ಸ್ವಲ್ಪ किंचित कसे की डिस्कस उलयलेले आसाची विचार तुम्ही सांगिल्ले आसा मस्त धन्यवाद थँक्यू कोणाकय कसले सांगू आसला री सांगीत मागीर आनी कसले विचार मेगेले इतले जर्नींत मेगेले बायलेले पात्र मस्त वंडरफुल वय 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 ते सगळे सांगता आशिल्ले ते सांग हांवें विचारला तिगेले मस्त व्हेरी गुड सपोर्ट हय म्हळ्यार आमी नाटक म्हणून सांगले रात्री 12 घंटे जाता 1 घंटे जाता 2 घंटे 3 घंटा खंयची टायम करचे काम करका टायम खंयची म्हणून ना आनी न्हिदोन आसता ती रात्री हांव जागेले पयले तांणी उठोवका एक वेळ न्हीद तांकां कट्टी जाल्यार वापस न्हिदेचे कश्ट आसता म्हळ्यार ती टीचर हेर दीस तिका स्कुला वच्ची का तशी जाल्यार ती आजी तरी एक किरकिरी कसं नाही ना पुरा सपोर्ट व्हेरी गुड तिगेले मस्त ती येदूर ना मेगेल मागची ती बिहाइंड द सीन मेगेल मागची ती सपोर्ट
तिका सपोर्टाने तितली पुरो करू जाल्ले सपोर्ट तसं केला रे. त्याला रे तुम्ही ते घरान तू हास्य तुमगेल मस्त असतं की घर कडे गंमत लयत असतात तमाशे नेमरा करून व्हेरी गुड त्या पुत्ता लई जाव वेलेच्या पुरा त्या तमाशे लयत असते लायक लायक तशी असला मात्र एक संसारान तो मुखार वच्चा जाता संतोष होय पुरा असतना हो खुशेर वता व्हेरी नाईस गुड आपल्याला तका तुमकाय धन्यवाद असं खुशी झाली तुम्ही थोडे वेळ उलयले तशीच आनी आमगेले कोंकणी ड्रामा जो सिनेमा जो चड चड जनाल रिस्पॉन्स येऊन अवकाश मेळका म्हणून आम्ही शुभेच्छा करताची तशी वीक्षकांकय आता सदन तुम्ही हसयता रावपाची आमगेल हसोचे ऍक्टिंग करून दिनेश मामू आमको मस्त जोक्स आनी दिलेले आसात तांगेल नाटकांत जेवो सिनेमांत जेवो सो आम्ही ते पळोवन संतोष पावया आणि ते एक म्हणटाची इंग्लिशान तो गाद आसा ए लाईफ फिल्ड विथ लाफ्टर इज द हॅपियस्ट लाईफ म्हणून सो आम्ही सगळे तशीच आनी केन्नाय संतोषा राष्ट्रीय संतोष स्प्रेड करता रावया म्हण सांगताची हांगा मुक्ताय करताची धन्यवाद सगळ्यांके धन्यवाद आणि देव बरें करो.